स्वतः अपराचे पंचायती 2011चे नोटिफिकेशनाचे प्लॅन स्वतः करून दिवचो आणि हे प्लॅना भितर तुमकां कितें दिसता 2011 नोटिफिकेशना भितर कितें घालपाक जाय ते घालून दिवचे अशी विनंती करता। अशें करून खंय फुडें वचना 2011 नोटिफिकेशन सियाचे जे पासून आसा स्वतःचे आपणाचे विलेज पंचायत प्ले करून दिवचो असो विनंती करता। जे ड्राफ्ट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हो चुकलेलो 2011चो म्हणजे हो चुकला तो ड्राफ्ट। आता बाब काबराल मिनिस्टर तो घेऊन गोंयभर भोंवता हे फर्स्ट टायम अशें मिनिस्टर भोंवता। आता बाब काबरालान इतली इनिशिएटीव घेतल्या त्या प्रमाणे लोकांनी सारकी स्टडी करून आपल्याला कितें चुकलां हे घालपाक जाय आनी तांणी घालून घेवपाक जाय आनी हे पंचायत लेवलाचेर बसून ते पावतले अशें तेणें आतां सांगलां। पंचायत लेवलाचेर वयतले त्या वेळार पंचायती लोकांनी ते सारकें पळोवन तेजे ऑब्जेक्शन सजेशन कितें आहा तें दिवन बरोवन दिवन मागीर ते म्हणटा इम्प्लिमेंट करतले। तर इम्प्लिमेंट करतरीच तेवूय आमी पळोवपाक जाय इम्प्लिमेंट केले काय ना त्या प्रमाणे ताका टायम आसतलो आनी सजेशन दिवपाची म्हणजे आमी सजेशन दिवपाचें। पूण अशें लोकांक कोणें तरी मिसगायड करपाचें तें करूंक जायना। पयलीं पळोवन घेया आयकया सगळे तरेचे आनी आयकून मागीर उलया। आतां कोण म्हणलो आपल्यालें घर वयता हांवें म्हणलें तुगेलें घर कशें वयतलें मोहनदास तारी कारवडेचो हांवें म्हणलें तुगेलें घर कशें वयतलें घर वचना घर एक्जिस्टींग कितें आहा तें वचना पूण कितें सजेशन तुमकां तरी कितें आसा कितें आनी उरलां चुकलां जाल्यार घालून घेवपाचें। पूण एक खंयचे पॉलिटिकल लोक येता खंयचे कितें करतात तें पयलू आमी समजून घेवपाक जाय। आमी वचून आमी आमचे कार्यकर्ते आज आपयल्ले कितें आपयल्ले तुमी कितें मिनिस्टर सांगता पयलू आयकून घेयात आनी त्या प्रमाणे तुमची सजेशन दियात तुमचे ऑब्जेक्शन कितें जाल्यार ऑब्जेक्शनूय दिया त्या प्रमाणे तो करेक्ट करता काय ना तेवूय मागीर म्युनिसिपालिटी येतलो तेवूय पळयात अशें म्हणून तेका तें हें ना पूण सद्याक हें चल्लां तें हे तेंचे बऱ्या खातीर येयल्लो तो पूण ताणें आयकून घेवपाचें अशें म्हाजें मत आशिल्लें।